येवकार हांव श्वेता गांवकर. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. कोलवेच्या 30 दुकानांचेर कारवाय. CRZचे नेम मोडत केल्ले अतिक्रमण. आमकां कितें कळयलेंच ना, थळावे सांगतात. जाल्यार अधिकारी सांगतात म्हयन्या आदीं दिल्ली नोटीस. प्रवासी वतात, पायलट मुतात. सोपून सोपना फोंडेच्या नव्या KTC बस स्टँडाची अवतिकाय. सरकाराच्या घाळपणाचे लोक फुर्योज. थेट मुख्यमंत्र्याक गाराणे. आयज अणभवपाक मेळटले दमट. 22 नोव्हेंबर मेरेन सुके हवामान. उण्या तापमानात जावं येता 2 डिग्री उणाव. हवामान खात्याचो अदमास. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. प्रवासी वतात, पायलट मुतात. फोंडेच्या नव्या KTC बस स्टँडाचे थळाव्यांनी केल्लें हें वर्णन. ह्या कदंबा बस स्टँडाच्या अवतिकायेच्यो काणयो सांगून सांगून लोकांक वाज आयला. आतां लोक सरकाराच्या घाळपणाचे तिडक उक्तावपाक लागल्यात. हे घाणींतल्यान भायर काडात. तांणी थेट मुख्यमंत्र्याक गाराणे घातल्यात. 5 महिने जाले ह्या KTC बस स्टँडाचें काम चल्लां. कांसवाचे गतीन काम चलिल्लें तेवूय खंय आतां बंद पडलां. बिल्डींग अंडर कन्स्ट्रक्शन आशिल्ल्यान प्रवाशांक बाबड्यांक वतात उबें रावचें पडटा. शेड आसा पूण पयस आसा, थंय कोण वचना. कोणाक ती खबरय ना. रस्ते फोंड्यांनी भरल्यात. एके वटेन स्क्रॅप यार्ड जाला. टॉयलेट दिश्टी पडना. खंय आसा ती कोणाक खबर ना. देखून स्क्रॅप जाल्ल्या गाडयांच्या खांचींनी लोक मुततात. थळाव्या पायलटांक गरजे भायर घाणी सोंसच्यो पडटात. पळयात आनी आयकात थंयची अवतिकाय. फोंडेचो कदंबा स्टँड पूण बांदोड्या पडटा. हे बांदोड्या कदंबा स्टँडाचो जो परिस्थिती जी आसा ती खूब वायट आसा. कित्याक हाजेर 365 खूब फावटी हायलायट केले. हांगा जे खड्डे पडलेले आसा ते खड्ड्यांचेर उजवाड घातलो तरी आसतना सरकार जागो जायना. सरकारान दुसरें म्हटल्यार हांगा रिपेर करून घेतलेलें. रिपेर करपाक जे वर्क घेतलेलो तो आतां पेंडींग आसा. हांगा कोणूच ना. हें केन्ना जातलें खबर ना. केन्ना कंप्लीट जातले. लोक हांगा शेड नासतना वताक उबी रावतात. वताक उबी रावून लोक सारके हें जाता. कितें लोकांक दुसरी आनी वाट ना. ताका लागून लोक वता रावून बसी रावतात. बस शेड ना. बस शेड एक मारल्या ती सायडीन व्हरून मारल्या ती ताका कोण वचना थंय. अशी परिस्थिती ह्या बस स्टँडाची आसा. बस स्टँड हो केन्ना जातलो आनी केन्ना करतले हें खबर ना. पळोवया आतां केन्ना जातलो. गव्हर्मेंटाक मागीर कोण मुत्ता पळय न्हू तांकां तुमी 100 रुपया तालाव मारा मरे. ते 100 रुपया तुमी तांकां तालाव समज मारशी जाल्यार बरो गव्हर्मेंटाक फायदो. तुमी लोकांक तालाव मारता पळय खाजे हेजेर लिपोन ते बंद करा पयलीं. म्हणजे लोकांक त्रासूय आहा. तुमी बेश्टे कोणाकूय आडयता. तूं खबर आहा कितें आहा कितें ना तें. तांकां तुमी टायम वेस्ट करता तांचो. त्या तुमी हेजेर पयशे काडा मरे. पार्किंगेचेर काडा. कोण मुत्ता पळय फायन म्हणून तेंचेर पयशे काडा. गव्हर्मेंटाक फायदो जालो आनी आमकां मातशें सुसेग मेळो. की आमकां हांगा ती घाणी करची पडटा. वास मारता पळय न्हू मुताचो तो आमकां नको घेवं हांगा. पडल्या पळय आनी एवढं टॉयलेट तूं उदक उदक पावस पडला चार पावस हांगा उदक मुखार उदक खंयचें पावस पडला 40 वर्सां त्या जंय फुडला थंय उदक ना न्हू. गव्हर्मेंटाक फक्त मेन टॉयलेट आसा थंय. मेन म्हळ्यार कितें आहा हेजे पार्किंग केल्ल्यो गाडयो आहा पळय न्हू हेजे कडल्यान तुमी पयलीं पयशे घेवपाक स्टार्ट करा. गव्हर्मेंटाक फायदो जालो. दुसरी गजाल मुत्ता पळय लोक न्हू तेजे कडल्यान 100 रुपया घ्या मरे फायन मारपा तांकां. पुलीस आतां पळय न्हू ते अशें रावंड मारता आनी चल्ले. पण ते मुत्ता ते कोण. आमी आसा न्यू कदंबा बस स्टँडाचेर. गेले 5 महिने जाले ह्या बस स्टॉपाचें काम चालू आसा. पण तें संत गतीन चालू आसा. आनी आतां एक 4 दीस जाले म्हायती प्रमाणे हांगा कामगारूच ना. एक तुमकां फाटल्यान दिसतलें की काम ठप्प जाल्लें आसा. सगळें सामान थंयच पडिल्लें आसा आनी एक कामगार आमकां दिश्टी पडना. आनी तुमकां फाटल्यान दिसता प्रवासी जे वतान रखरखता ह्या वताक उबे आसता तांची काकूट कोणाक गव्हर्मेंटाक येना. तेवढे बस स्टेड मारल्या ती त्या कोनशाक वचून मारल्या. बस स्टेड करी ह्या सायडीक जाय आशिल्ली पण बस स्टेड काडून त्या कोनशाक मारल्या. ती बिना वापर थंय पडून आसा. तेन्ना म्हाका सरकारा कडेन विनवणी आशिल्ली. आनी एक फाटल्यान जो रोड आसा तो रोड तुमी पळयता 1 वर्स जालें त्या रोडाक डांबर ना. खड्डे पडल्या तशें थंयच्यान गाडयो लोक काडटा. लोकांचे गाडयांचे पार्ट्स वता. पूण हाका जबाबदार कोण. प्रमोद सावंतान डिक्लेअर केलें की काम चुकार अधिकाऱ्यांचेर तो चौकशी करतलो. तांकां घरा बसयतलो म्हणून. हें केन्ना. हे अजब जो कोण संबंदीत अधिकारी आसा PWDचो कोण AE आहा ताका हांगा हाडपा जाय आशिल्लो. ताका दाखोवंक जाय आशिल्लें बाबा हांगा कितें चल्लां आनी 1 वर्सा पासून ह्या रोडाचें काम कित्याक बंद आसा. तशेंच बस शेडीचें काम. आनी हें तुमी सभोवतली पळयतले की हांगा जंगल जाल्लें आसा.
टॉयलेट सुद्दां हांगा कोणाक दिश्टी पडना. लोकांक विचारता ते पायलटांक टॉयलेट खंय आसा म्हणून. टॉयलेटी सभोवतली 4-5 मिनी बसी स्क्रॅप जाल्ल्यो आसा, त्योय थंय आसा. हो स्क्रॅप यार्डूय जाल्लो आसा आनी रातचे हांगा काळो कुट्ट अंधार आसता, एक लायट हांगा आसना. तेन्ना म्हजी मागणी आसा सीएमा कडेन की जाता तितले बेगीन हो अन्याय दूर करचो. गोवा खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. डबल ट्रॅकिंगाचो परिणाम जाल्ल्या वेलसांवच्या गांवकारांनी रेल्वे प्राधिकरणाचो उपजिल्लोधिकारी आणि आमदार आंतोनियो वाज हाचे बरोबर बसका घेतली. गांवांतल्यानच जावपी बांदकाम पुराय जातकच शेकड्यांनी घरां वतलीं. हो प्रकल्प रद्द करप ही थळाव्या लोकांची खूप आदींसावन मागणी आशिल्ली. पूण आतां सरकार आनी रेल्वे प्राधिकरण वेलसांवच्या थळाव्यांच्या पदरांत कितें घालतले तें पळोवचें पडटलें. या विशयाचेर गांवकारांनी पत्रांत आमदार आनी पंचायती कडेन बसका घेवपाची विनवणी केल्ली. तांकां जाप दितना आमदार आंतोनियो वाजान आयज दनपारां बसका घेतली. पूण हेर शेकड्यांनी लोकांक जांकां ह्या प्रकल्पाचो मार बसतलो तांकां बसकेक आपयलेच ना. फकत जांचे मालमत्तेचेर प्रकल्पाचें अतिक्रमण जातले तांकांच ह्या बसकेत प्रवेश दिलो. आयकात आंतोनियो वाजाक. आनी आमचे मदें हांगासर डिस्कशन जालें. आनीक डिस्कशन जाता तेन्ना अशें एक मुद्दो येयलो की आमी डेप्युटी कलेक्टरा कडेन पब्लीक हियरींग कित्याक घेवचें न्हू. तेन्ना सगळ्यांनी एक मान्य केलें हो खरेंच हें आमचें भितर जावं. कित्याक डेप्युटी कलेक्टर एक स्टोरी सांगता, आमचे जे इफेक्टेड लोक आसा ते एक स्टोरी सांगता. हांचे भितर एक कितें जर सोल्युशन येवपाक जाय बाबा हें कित्याक लागून अशें जाता तें म्हाका दिसता आमी जे पब्लीक हियरींग जालें जाल्यारूच हें प्रॉब्लम सॉल्व जावपाक शकता. आनी ताकाच लागून आमी हांव डेप्युटी कलेक्टराक रिक्वेस्ट करतलो वा जाता तितले बेगीन एक पब्लीक हियरींग दवरचें. आनी हांव ताका रिक्वेस्टान लोकांकूय सांगूंक म्हाका बरें पडटलें. पंचायतीच्या आदारान थळाव्या लोकांनी संद मेळोवन आमदाराकडे आपली मागणी मांडली आणि डबल ट्रॅकिंग प्रकल्प नाका अशें स्पश्ट केले. उपजिल्लो अधिकाऱ्या वांगडा आनीक एक बसका जावची अशेंय ताणें मागले. आमी कलेक्टराक विचारत आयल्यात की कितें काम चलता, कागदपत्र दाखयात. पूण अधिकारी न्हयकार दितात अशें फुरियोज जाल्ले थळावे सांगतात. फुडले संयुक्त बसकेत समस्याचे मुळावे कारण सोदून सगळ्यो समस्या सुटाव्यो करतलो अशें वाजान थळाव्या लोकांक उतर दिलां. आमगे हिंग रेल्वेको काम चलता तें आमकां डिस्कस करपाक कसलें काम तें आमकां कळपाक जाय. तेणें सांगलां आमचें कितें कलेक्टर गेले सांगता तुमकां कितें डॉक्युमेंट आहा ते हाडाय म्हणटा. पूण काम कोत चलता तेंगेलें पूण तो म्हणटा आमगे डॉक्युमेंट हाडाय. एक प्लॉटां तर एक आम घर बांदताय जाल्यार कोणें कंप्लेन केलें जाल्यार ते ओनराल डॉक्युमेंट हाड लायताय. आनी तेच भाशेन आतां तेणें तें काम चालू आहा तें कसलें काम तें डॉक्युमेंट प्रोड्यूस करपा जाय आसलें. पूण तें कांय केलें ना. आतां आमचो MLA आश्वासन दिलां आमचें आनी कलेक्टर आनी रेल्वे मदें डिस्कशन करून तेणें सगळें डॉक्युमेंट प्रोड्यूस करून तेजेर डिस्कस करया मागीर तो मुखार वचपाक आपूण उत्तम सांग. आमचे MLA को मागणी आहा म्हणजे आमकां डबल ट्रॅकिंग नाका. कित्याक आमगे आख्खे गांवांत डस्ट जाता. आमकां थिंगा क्रॉसिंगाक कितले त्रास जाताय. एक जायते थिंग दिसाक पुण्याक बार 24 सुमार ट्रेन वयता आतांच. आनी एक 10-15 मिनटांनी गेट पडटा. आनी डबल ट्रॅकिंग जालें जाल्यार इन फ्युचर लोकांक थिंगा आलाबाल आहाय. लोकांक तो चडशे डस्ट हावच पडटलो कित्याक त्यो हाय स्पिडीन वयतल्यो. आनीक जायते भाशेन सगल्यांक त्रास आहाय. थिंगा सगळे थिंगा रावतलो जे लोकांक घर वचपा आहाय सगळे भाशेन लोकांक त्रास जाता. Main issue was regarding the double tracking, and it was mentioned in the letter sent to me that the people who have the property is encroached, those people only could attend the meeting. So those people are only come. There are more people who have the right of way, whose houses are nearby and having problem, and there are some people who have power of attorney and they couldn't attend this meeting because I got the letter yesterday and today we had to come. The solution given by MLA is that we will meet the deputy collector and we'll discuss with him what is how we can solve this problem. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो.
पर्यटनाची सुवात आशिल्ले जमिनीचेर अतिक्रमण करपी आणि CRZ नेम मोडपी कोलवेच्या 30 दुकानांचो बेकायदेशीर विस्तार पर्यटन खात्यान बंद केलो. थळावे अर्थातच फुर्योज जाल्यात. हे कारवायेची आदी कितेंच माहिती दिवंक ना अशें तांचें म्हणणें. जाल्यार 1 म्हयनो आदी नोटीस दिल्या अशें अधिकारी सांगतात. या मुद्द्याक घेवन थळावो आमदार वेंजी वेगश मदीं पडला. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाण कारवाय करून ही दुकानां मोडली. पर्यटनाचे जमनीचेर अतिक्रमण करपी आणि CRZ नेम मोडपी 30 दुकानांचे बेकायदेशीर विस्तार मोडले. तसेच पर्यटन जमनीचेर घातिल्ले गाडेय खात्यान काडून उडयले. सगळे परवाने आसात अशे गाड्यांचे धनी सांगतात. मोडपाच्या दिसा आदले राती नोटीस धाडली, जाका लागून तांकां वेळच मेळूंक ना खंय. रेस्टॉरंट चलोवपाक लागल्या एक 25 इयर्स जाले. 25 इयर्स म्हाका अशें मुगो लायसन्स जाय सगळीं हाय. पूण सडनली म्हाका हें येयलें म्हणजे लायसन्स जाय ती कॅन्सल केलें, रिवोक केली. आमी कित्याक आनी म्हाका रातीपुरा 9:30 सर्व केला. सो म्हाका आनी म्हाका टायम दिवपा लागलो एटलीस्ट म्हणजे वस्तू काडपाक. वस्तू कांय काडून टायम दिला आनी सिजनल टायम हांवें केले. आनी म्हाका सगळीं लायसन्स जाय, बारा लायसन्स, रेस्टॉरंट लायसन्स, स्टेटा लायसन्स आसा. तीन वर्सां जालीं दुकान आहलें आमगे कांयच नासलें. हारया लागून आमी हिंगा आहलीं. हांव गिरान तें आहलीं ते आमकां सयताले भुरगे. पूण लोक नासलो हिंगा. लायट नासली. सोजा लायट घातालो मासा म्हयन्याक. थोडीशी बेडरूमां 7 पेडे गेले आमी. So this is a case which was filed way back, and this is a High Court monitored case. So CRZ has passed directions on 13th of October, and they've given 1 month time to the department to demolish all the illegal extensions to the structures. There are totally around 30 shops over here. Okay, six structures, 5 structures, which each structure includes 6 shops. So totally there are 30 shops. So they have done in the past few years they have done various illegal extensions to these structures. So according to CRZ order, we have to demolish all these illegal extensions. So we are here today to demolish all that. So we are going to remove this, and plus we are going to remove those other gadas which are there in survey number 37/11. Okay, some of them have already removed the gadas, but whatever is remaining we are going to tell them to remove, or we are going to confiscate those gadas and we are going to take it. थळावो आमदार वेंजी वेगश म्हणटा, हे कारवायेक लागून पर्यटकांक अडचणी जातल्यो. कोलवा बीचार भेट दिवपी पर्यटकांक रावपाक सुवात ना अशें ताणें सांगलें. दुकानदारांक बेगोबेग पर्यटन जमनीचेर आपली दुकानां घालपाची परवानगी दिवची अशी मागणी ताणें केल्या. नुयेचो आदलो आमदार मिकी पाशेकोय हे सुवातेर पावलो. तांणी ह्या मोडणाचो दोश NGOक दिलो आनी तांकां खंडणी वसूल करपी अशें लेबलय लायले. पूण मुगेलें आज एक रिक्वेस्ट टुरिझम मिनिस्टराक. फाल्यां कोलवा टुरिस्ट जो येवपा आहा, एक 500 लोकांक ब्रेकफास्ट दिवपाची आमकां गरज आहा. 500 लोकांक दनपारां आमकां लंच दिवपाची गरज आहा. सो वी वॉन्ट अ लेटर फ्रॉम द टुरिझम डिपार्टमेंट टुडे इटसेल्फ की टू गिव देम परमिशन टू अलाव देम सो दॅट टुरिस्ट कॅन सीट. टुरिस्टांक बसपाक, शेड घालपाक टेम्पररी टील यू कम अप टू अ परमनंट सोल्युशन. हे आतां जें काडलां कोर्टाक लागून काडलां, पूण आमकां परत जाय ह्यो शेड्यो. कित्याक हिंग शेडीन जरी तर टुरिस्ट हाल ब्रेकफास्ट कोना, हाल जेयना जाल्यार गोवा टुरिझमान नांव पेडे जातलें. दॅट साऊथ गोवा टुरिझम, कोलवा बीइंग दी आयकॉनिक बीच प्रपोज्ड, इज अनेबल टू गिव्ह ब्रेकफास्ट टुमोरो मॉर्निंग इन अ शेडीड प्लेस एट कोलवा. ना बाबा, हे आतां बेसिकली आतां कोणाक एक्स्ट्रासेशन्स आहाय आमचे थोडे कोलवांक NGO म्हण चलयनाय एक्स्ट्रासेशन्स, तांकां खूंय जाल्यार हरपाता. आतां हे मच बिफोर 1985 हो स्ट्रक्चर टुरिझमाक आहा तो. आनीक आमगे सारके निजा गोंयकार, कोलयेंकार हिंग पोट बताय. आतां ऑर्डर दिल्या CRZ कोर्टाची हायकोर्टाची ऑर्डर आहा डिमॉलिश करपाक, कितें एक्स्ट्रा आहा ते. पूण हिंगा डिमॉलिशन करपाचें कांय बांदलो, फातरांनी शिमटांनी बांदलो कांय ना. गोवा 365 खातीर कोलवाच्यान रमेश नायक रावत. जांच्यो जमिनी मोपा विमानतळाक गेल्यात नोकऱ्यांचे बाबतीत तांचोच आदी विचार जातलो, मागीर हेर पेडणेकारांचो, अशें मुख्यमंत्र्यान उतर दिल्ल्याचें आल्लेकार सांगता. पेडणेची कामां करून दीत जाल्यार आमी वाठारांत येवपी खंयच्याय प्रकल्पाक विरोध करचे ना अशें उतरे लोकांचे वतीन आमदार प्रवीण आल्लेकारान दिलें.
मोपाच्या ट्रेनिंग सेंटरात कोणेय वचून ट्रेनिंग घेवची, पूण ट्रेनिंग घेतल्या सगळ्यांकच कामां मेळटले अशेंय ना, आल्लेकारान स्पश्ट केले. ते भायर 100 लोकांची भरती फुडल्या म्हयन्यात करपाचे आसात, जातून पेडणेकाराचो पयलो आस्पाव करून घेतले खंय. आयकात आल्लेकाराचें वचन. दिल्ले आहा इन्शुरन्स आनी तेणी काम आमचें करूनय दिल्लें आहा आनी तशेंच आमच्या टॅक्सीवाल्यांचे प्रॉब्लम आहात. ते टॅक्सीवाल्यांचे प्रॉब्लम तेंच्यांनी बरी आमकां स्कीम दिल्ली आहा आनी ती स्कीम आमच्या सगळ्या टॅक्सीवाल्यांक ते खूश आहात. कित्याक आमचे पेडणेचे टॅक्सीवाल्यांक तेणी CMन अशें सांगलेलें आहा कितें जे पळय लँड लुजर आहा तांकां फर्स्ट प्रिफरन्स दितले आनी ते म्हाका पयलींसूनच जाय आसलें कितें लँड लुजरांक आमच्या फर्स्ट प्रिफरन्स दिल्ले आनी ते CMन बरी गोश्ट सांगलेली आहा आनी तांकां फर्स्ट प्रिफरन्स दितलो आनी मागीर सेकंड पेडणेकारांक आसतलें म्हणून. आनी अशेंच कित्याक म्हाका दिसता CMन आमकां हे इन्शुरन्स दिल्ले आहा पूण ते बरी गोश्ट आहा आनी अशेंच आमची कामां तेणी करून दिवची पेडणेकारांची आमची. आनी अशी कामां जायत जाल्यार आमी खंयच्याच प्रोजेक्टाक आमी आड येवचे ना. आनी हांव सांगता इतलेंच कितें हें जें पळय काम केल्लें आहा CMन आनी आमच्या पार्टीनसून हांव आमच्या सगळ्यांक थँक्स म्हणटा CMक आनी अशीच कामां आमची करून दिवची तेणी. उलयले ते कितें आहा आतां ट्रेनींग समज आहा जाल्यार तेंच्यांनी ट्रेनींग घेवची आमच्या पेडणेकार भुरग्यांनी. पूण तुमी अशें चिंतचें न्हू जेन्ना तूं ट्रेनिंगाक गेलो जाल्यार तुका तो 100% जॉब मेळटलो त्या म्हणून. जेन्ना तुमकां ते खऱ्यांनीच एवेलेबल आहा तांकां ते जॉब हेसर क्रिएट करतले तेन्ना तुमकां जॉब मेळटले. तुमी ही ट्रेनिंग घेवन तुमी रेडी रावचे. कित्याक फाल्यां ट्रेनिंग घेवंक ना आनी तुमी रेडी ना जाल्यार तुमी थंयसर एवेलेबल जावंक जॉब जेन्ना एवेलेबल आसतले तेन्ना तुमकां ते ट्रेनिंगाक धाडटले. तेका लागून तेज्या पयलीं तुमी ट्रेन जावन रावचे. म्हाजे अशें सगळे पेडणेकारांक हांव तुमकां सांगूंक सोदता जे यंग यूथ आहा आमचे सगळे तेंच्यांनी ट्रेनिंग घेवची. थंय ओपन आहा ती. तुमी कोणीय थिंगासर वचोन ट्रेनिंग घेवची आमच्या पेडणेकारांनी आनी तुमी रेडी रावचे जॉबाक लागून. खंय आसा ती ट्रेनिंग सेंटर मोपा चालू आसा थंयसर तुमी वचोन ट्रेनिंग घेवची आनी भुरग्यांनी रेडी रावचे. खंयचे जॉब पोस्ट तुमी खंयच्या पोस्टाक फिट आहा पळय त्या पोस्टाचेर तुमी ट्रेनिंग घेवची. ट्रेनिंग घेतलेल्यान सगळ्यांक मेळटली जॉब ना ट्रेनिंग तुमी तोच विचार तुमच्या रॉंग तकलेन. ट्रेनिंग घेतली असो विचार करनाका तुमकां रोखडेच फाल्यां जॉब मेळटले म्हणून. कित्याक ते जॉब थंयसर आसूंक जाय. आतां समज 50 जॉब आहा आनी 100 जाणांनी समज ट्रेनिंग घेतले जाल्यार तुका 50 जाणूच भरतले ते 100 जाण भरूंक शकना. हे 50 जाण ते नेक्स्ट हेका घेतले. तशें हे जॉब आहा तो क्रिएट अशेंच चालूच आसतले. आतां आनी एका म्हयन्यान सांगलां कितें आनीक 100 जॉब काडटले. ते 100 जॉब काडलेले आमच्या पेडणेकारांक पयलीं हें दितले. क्वॉलिफिकेशन बी सगळें तुमी थंयसर दिवचें पडटलें न्हू तेन्नाच तुमकां ते जॉब एवेलेबल जातले. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. केरी 70च्या आजोबा कल्चरल असोसिएशनान मराठी रंगभूमी दीस मनयलो. ह्या निमतान गोंय पावंड्यार साबिनय नाट्यगीत गायन सर्त घडोवन हाडली. जातूंत हर्षा गणपुलेक पयलें, शारदा शेटकाराक दुसरें आनी सुरज शेटकाराक तिसरें इनाम मेळ्ळें. उमेद वाडोवपी इनामां अनुष्का साळगांवकर थळी, मालिनी परब आनी दत्तू गांवसाक फावो जाली. मानेस्तांच्या हस्तुकी तांकां ती भेटयली. गोंयचे दिग्गज रंगकर्मी चंद्रकांत गांवस आनी हेर मानेस्तांच्या हस्तुकी जैतिवंतांक इनामां भेटयलीं. खरी रंगत आणलेले सूत्रसंचालक गावकर आणि त्याबरोबर ज्यांनी आपलं संपूर्ण वर्चस्व गाजवलं, आयुष्य खर्च केलं असं ऑर्गनसाई, तबला वादक आणि महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने सगळ्यात जर किचकट आणि डोकेदुखीचा कार्यक्रम कुठचा असेल तर तो परीक्षकांचा.
कारण जर 10 किंवा 12 15 माणसं असली तर प्रत्येकाला वाटतं की मला पहिलं पारितोषिक मिळावं, निदान दुसरं, निदान तिसरं. पण परीक्षकाची काय परिस्थिती निर्माण होते त्या क्षेत्रातून आणि त्या साच्यातून आपण गेलेलो आहोत. गद्यामध्ये पद्याला मी हात लावत नाही कारण तो आपला विषय नाही आहे आणि अशा दिग्गज कलाकारांसमोर आपण संगीताविषयी बोलणं म्हणजे बरोबर नाही. आपल्यामध्ये सुद्धा काही संगीत कलाकार असतील. त्याचबरोबर बऱ्याच म्हणजे जवळजवळ 10-11 माझ्या माहितीप्रमाणे कदाचित मी चुकत असेल 11 लोकांनी आपलं सुंदर प्रकारचं नाट्यसंगीत सादर केलं. सवेश वेशभूषेसह कठीण असतं. एखादं नाटक करायचं झालं आणि 2-3 पात्र किंवा एक पात्र अभिनय असेल तरी चालून जातं. पण सवेश नाट्य गीत गाणं तेवढं सोपं नाही आहे. आपण प्रेक्षकगृहामध्ये बसतो की फार काही बोलून जातो. प्रत्यक्ष ज्यावेळेस आपल्यावर ते पळ येते आणि रंगमंचावर आपण उभं राहतो त्यावेळेस काय परिस्थिती होते ही आम्ही बऱ्याच वेळा भोगलेली आहे. आणि तरीसुद्धा या कलाकाराने यामध्ये कुठची एखादी भूमिका एखाद्याने गाणं सादर केलं आणि ते परिपक्व नव्हतं असं सांगण्याचा धाडस आम्ही करू शकत नाही. फार सुंदरपैकी सगळं. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. आयज दमटय पळोवपाक मेळटली आनी गरम हवामानय अणभवपाक मेळटलें. हवामान खात्याच्या अदमासा प्रमाण 12 नोव्हेंबर मेरेन हवामान सुकें उरतलें. उण्या तापमानान 2 डिग्रीन उणाव जावं येता. पळयात. आयचे चडावत तापमान 30 डिग्रीच्या लागसार पावतले जाल्यार उण्या तापमानांत उणाव जातलो. फुडल्या कांय दिसांक सांजे वेळार हवामान गरम उरतलें. तशेंच दनपरां मळब नितळ उरतलें. पूण सांजे वेळार कुपां दाटून येवं येतात. हलको वारो घोळटलो. फांतोडेर कांय कडेन दव पडटलो. बोट धन्याक खाशेली शिटकावणी ना. 12 मेरेन हवामान सुकें. बुधवार बिरेस्तार फांतोडेर दव. चडावत आनी उणें तापमान 34 ते 22 डिग्री सेल्सियस. उणें तापमान 2 डिग्रींनी देंवपाची शक्यताय. बोट धन्याक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.